विसापरान तुमकां येवकार. पेडण्या वाठारांतलो चडसो शेती वेवसाय तिळारी धरणाचेर आधारीत आसा. मात ह्या पावसान तिळारेचो प्रकल्प जो सासोले आसा तो पुराय कोसळ्ळा आनी ह्या खातीर सगळे तिळारी कालव्यात व्हांवपी उदक आडवलां. फक्त 40% उदक गोंयांत पावता. हाचेर संबंधितांनी लक्ष घालचें म्हण मागणी थळाव्यांची आसा. अर्डेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. हांव जेपी तुकाराम हरमलकर दर्गा कॉन्स्टिट्युएन्सी. आयज जो तिळारीचो विशय आहा तो आमच्या पेडण्याच्या लोकांक खूब लागता. कित्याक काय म्हटल्यार आमी जास्त अशी शेती आहा न्हू ती पेडण्याची त्या तिळारीचेर डिपेंड आसा आनी आमचे पेडण्याचे जे लोक आहात हे तिळारीच्या उदकाचेर आपली शेतीचेर उदीक घेवन शेती यूज करता. दुसरें म्हटल्यार आयज जो तिळारीचो प्रोजेक्ट आहा तो सासोले कंप्लीट डॅमेज जाल्लो आसा. म्हाका दिसता तो प्रोजेक्ट तेतून जे उदीक येवपाचें बंद जाल्ल्या कारण सगळो डोंगर पडलेलो आसा आनी ती माती दोंगरान पडली आसा. सो आमचो तिळारी मिनिस्टर तो एक हुशार आसा आनी तो इंजिनियर आसा आनी तेणी हेच्या पयलीं बरें काम केल्लें आसा. सो हांव तेजे कडेन रिक्वेस्ट करता की तेणी ह्या प्रोजेक्टाचेर लक्ष घालपाचो आनी जाता तितलें जाता बेगीन हो हेचेर कितें तरी सोल्युशन काडून ही जी तिळारीचें जें उदीक येता ते म्हाका दिसता 100% उदीक फक्त 40% गोंयांत पावता. कारण कितें खबर आहा सगळ्याक लिकेज जाल्ली आसा आनी उदीक सगळें शिपेज जाता. सो तेचेर म्हणून सोल्युशन काडपाची गरज आसा. दुसरी गोश्ट म्हटल्यार आयज तिळारीचे जो कालवो आसा सगळो ओपन आसा आनी तेतून गोरवां पडटात आनी तेच उदीक आमच्या तांदूळ प्रोजेक्टाक आनी मांद्रा प्रोजेक्ट उदका प्युरिफाय वयता. सो गव्हर्मेंटान तेचेर लक्ष घालून तेचे वाटेन दोशी वाटेन ते तार ओडपाची गरज आसा, सोलर तार ओडपाची गरज आसा आनी ते पॅक करपाची गरज. कालव्यांची स्थिती सध्या बरोबरच ना हा. कित्याक जवळ जवळ हे 83 पासून चालू केलेल्या कालव्यां सगळे हे म्हणजे सगळे पिड्ड्यार जाल्लेले आहा. ताका लागून हे जे आहा ते व्यवस्थित तेंच्यांनी करपाचे म्हणून आमी खूब प्रयत्न केलो तरी आसतना हे काम काय व्यवस्थित जायना. आनी ह्या कामाच्या दृश्टीन कितें जाता की हे सगळ्या शेताची सगळ्याची नाशाडी जाली. आज पासून आमी जवळ जवळ 20 वर्साक पयले हे कॅनला पासून आमी एकाही शेतकऱ्यान की आमी बाबा जोत बांदतले नागर फिरयतले अशे दृश्टीन काय कोणीच शेत करूंक ना. कित्याक करूंक ना म्हणजे शेताची परिस्थिती हे सबंद कालवे लिकेज जाले आनी ताका लागून हेतून कितें जालें लिकेज जाले ताका लागून हेका सगळ्यान पाणी आनी सबंद दरदरीत जाली. ताका लागून शेतात आमकां काय शेतां करपा सारकी काय मार्ग ना. ताका लागून सगळे लोक विटान ही शेतांत सोडलेली आहा सध्या. तेन्ना हेका एक तर हेका पायपलायन हे कॅनलाक करपाची ना पेक्षा हेका हेच्यार प्लास्टीक कोटेड करून हेचो ह्या दिवपाचें जेणे करून हे जिरवण जावची ना आनी आमचे शेतां बितां सगळीं वाटावतली आनी आमकां शेतकऱ्यांक कितें तरी शेतभात करपाक सूख मेळटलें. आतांचे उदक हे खंय वता? आतांचे उदक हे जे आहा न्हू ते उदक सगळे ह्या आतां कालव्याचे हे उदक हे आतां रिपेरिंग काम केलें हे उदक फक्त चानेल प्रोजेक्ट आहा त्या प्रोजेक्टा खातीर वापरले जाता. जड करून उदक पितात त्या प्रोजेक्टाक उदक हय पिता त्या प्रोजेक्टाक वापरले जाता. हे आमी ठामपणे सांगता की जर कालव्याचे पाणी जर खरोखर जर शेतकऱ्यांक जर असलेले जाल्यार अशी ही परिस्थिती शेतां खंय आहा शेतांत ना. शेत कोणी केलें अशें शेत दाखोवपाचें पळय शेतच ना. हे फक्त पाणयाचो यूज जो आता हे काम चल्लें ते फक्त चानेला प्रोजेक्टाच्या उदकाची सोय करपाक लागून हे आनी जेणे हें उदीक सगळ्या आख्या तालुक्याक आमच्या हेंच उदीक पावता. हेच्या बद्दल आनी काय हें ना. म्हणजे आतापर्यंत हेची केन्ना डागडुजी केल्लेली ना? ना 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 आतां पर्यंत हेचे कितें हेंच करूंक ना. हे सबंद नीचे भेगा पडलेले आहात आनी ह्याक आतां पळोवंक गेल्यार आमी सो आतां जवळ जवळ 5 वर्सां पयलीं पासून आराडटा की ह्या कॅनलाचो कांय तरी सोय करून जेणे करून शेतां तरी आमची ही हांगा 50 शेतां आहात जाल्यार सगळीं शेतां पडींग आहात.